Lokgontti चॅप्टर 12. मिरियम आणि आरोन मोइजेसाची टिका करतात. मोइजेसान कुशीत लोकांतले एके बायलेक घेतिल्ले विशीं कित्याक एके कुशीत बायले कडेन तो लग्न जालो. मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागलीं. ताणीं म्हणलें, मोइजेसा भायर सोर्वेस्पोर आनी कोणाच कडेन उलोवंक ना काय? आमचेय कडेन तो उलोवंक ना. सोर्वेस्पोरान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनम्र आसलो, प्रितुमेच्या सर्व मनशां परस अदीक विनम्र काळजाचो. देवाचो जबाब. अवचितूच सोर्वेस्पोरान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरियमाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तंबूंत येयात. तीं तेगाय गेलीं आनी सोर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियमाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सोर्वेस्पोरान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचे मदें कोणूय पrovadi आसा जाल्यार हांव ताका एका dorxonant म्हजी vollokh दितां आनी सपनांत ताचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाचे बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं उमाळ्यांनी न्हय, पूण उक्तेपणी तोंडा-तोंडी उलयतां. आनी तो सोर्वेस्पोराक रुप-रुप पळयता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पटवलें? सोर्वेस्पोराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सोशिलो कोट चल्लो आनी तंबूवेलें कूप चडून वेतूच मिरियमाक कोड फुटलें आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धवी-फूल जाली. आरोनान मिरियमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटलां तें तिका दिश्टी पडलें. आरोन आनी मोइजेसाचें प्रार्थन. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेनारपणान आमी पातक केलें. ताची खास्त आमकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी वळखून घेतांव. ओड्डी कूड कुसलोली आसून आपल्या आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सरतल्या मेल्ल्या मनशाचे कुडी भाशेन मिरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सोर्वेस्पोराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. सोर्वेस्पोरान जबाब दिलो, तिचो बापूय तिच्या तोंडार थुकलोलो जाल्यार तिणें तें 7 दीस भोगचें पडटलें आसलें. तर तिका एक सातोळें पयस मैदाना भायर आसून दी. मागीर तिका भितर हाडल्यार जाता. मिरियमाक 7 दीस मैदाना भायर पयस केली आनी तिका परत मैदानार हाडिसर परजा थंयची हाल्ली ना. ताणीं हाजेरत सोडून पारांच्या ओरोण्यांत तंबू उबारलो. देवाचें उतर हें.